नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गोवा. तुष्मा बरोबरचा येवकार. आता खबरो विस्तारान. उणे ग्रेडीचे मीन एक्सपोर्ट करपाचे ऑर्दीत सुप्रीम कोर्ट थाकाय दिता थंय आसा. दुसरेच दिसा केंद्रान एक्सपोर्ट ड्युटी 50% करून गोंयचो मीन उद्देग काबार करपाची तजवीज केल्या. मीन उद्देग आदींच रॉयल्टी, डीएमएफ, आयर्न ओर पर्मनंट फंड, नॅशनल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट फंड करून 55% भरता. तातूंत आतां 50% एक्सपोर्ट ड्युटी. केंद्राचो गोंय सरकाराक धपको. शुक्रारा सुप्रीम कोर्टान कर्नाटकाक उण्या ग्रेडीचे मीन एक्सपोर्ट करपाक पावण्याची गरज ना म्हूण सांगल्या उपरांत गोंयांत मायनिंग एक्टिविटी कांय प्रमाणात सुरू जावन मायनिंग इंडस्ट्री कडेन संबंद आशिल्ल्या सगळ्या बारीक मोठ्या लोकांक परत बरे दीस येतले अशी आशा दिसपाक लागिल्ली. मात दुसरेच दिसा केंद्र सरकारान एक निर्णय घेवन सगळ्या लोकांची उमेदूच ना करून उडयली. केंद्रान सगळ्या ग्रेडींच्या मिनावेली मायनिंग एक्सपोर्ट ड्युटी 30% वयल्यान 50% केली. पयलीं 58 ग्रेडी वयल्या मिनाचेर 30% एक्सपोर्ट ड्युटी आशिल्ली. तशेंच 58 ग्रेडी सकयल्या मिनाचेर एक्सपोर्ट ड्युटी नाशिल्ली. केंद्रान घेतिल्ल्या निर्णयाक लागून आतां सगळ्या तरेच्या मिनांचेर 50% एक्सपोर्ट ड्युटी लागतली. ह्या निर्णयाचो गोंयच्या अर्थवेवस्थेचेर मोठो परिणाम जातलो. मायनिंग इंडस्ट्रीवाले इंडियन ब्युरो ऑफ मायन्सान जाहीर केल्ल्या प्रमाण एव्हरेज सेल प्रायसार आदींच 15% रॉयल्टी भरतात. तशेंच 30% डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड म्हूण रॉयल्टी भरतात. ते भायर 10% गोवा आयर्न पर्मनंट फंड आनी 2% नॅशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्टाक फंड वता. हें इतल्यारूच सोंपना. ट्रान्झीट फी, सेल परमीट, एक्सपोर्ट परमीट अशी फी आसता. हाचो प्रोडक्शनाच्या खर्चार मोठो परिणाम जाता. हे सगळे धरून वेल्यान 50% एक्सपोर्ट ड्युटी भरपाचें म्हणल्यार सगळो खर्च हाताभायर वतलो. हाका लागून मायनिंग उद्देग कसोच परवडपाचो ना म्हूण मायनिंग इंडस्ट्रींतली सुत्रां सांगता. सुप्रीम कोर्टान कर्नाटकाक उण्या ग्रेडीचे मीन डायरेक्ट विकपाक मान्यताय दिल्या उपरांत गोंयांतूय त्या आदाराचेर मायनिंग एक्टिविटी सुरू करपा खातीर गोंयच्या मिनरांनी तयारी केल्ली. उण्या ग्रेडीच्या मिनाक देशांत खंयच मागणी नाशिल्ल्यान ते एक्सपोर्ट करप हो एकूच पर्याय आशिल्लो आनी गोंयच्या पोर्टा वेल्यानूच ते शक्य आशिल्लें. आतां सगळ्या तरेच्या मिनाचेर 50% एक्सपोर्ट ड्युटी लायिल्ल्यान मायनिंग कंपन्यांक तांचो उद्देग पुराय तरेन बंद करपाक एका तरेन फोर्स केल्ल्या भशेनूच जाला. मायनिंग एक्टिविटी पुराय तरेन बंद जाल्यार एमपीटी पोर्टाक मोठो मार बसतलो. तशेंच बार्जी, ट्रक, जेटी आनी मायनिंगा कडेन संबंद आशिल्ल्यो सगळ्यो एक्टिविटी ठप्प जातल्यो. हे वटेन ई ऑक्शन करून आनी मायनिंग कॉर्पोरेशन करून मायनिंग सुरू करपाचो प्लान करपी गोंय सरकाराकूय केंद्र सरकाराच्या निर्णयान धपको बसला. गोंयांत वेगवेगळ्या सायटींचेर सांठोवन दवरिल्ल्या मिनाक जी गोंय सरकार ई ऑक्शन करूंक सोदता ताकाय एक्सपोर्ट ड्युटी लागतली. केंद्र सरकाराचो निर्णय पळयल्यार सगळ्या तरेच्या मिनाचेर 50% एक्सपोर्ट ड्युटी भरप मिनरांक कशेंच शक्य ना. आदींच वेगवेगळ्या तरेची रॉयल्टी फंड 57%चेर पावता. वेल्यान वेगवेगळ्या परमिटांकूय पयशे भरचे पडटा. एकूण खर्च पळयल्यार प्रोडक्शन कॉस्ट हाता भायर वता. तेन्ना अशा परिस्थितीत मायनिंग करप कशेंच शक्य ना. ब्युरो वांगडा सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी. पंचायत वेंचणूक 18 जूनाक घेवन मतमेजणी 20 जूनाक करची. राज्य वेंचणूक आयोगाचो सरकाराक प्रस्ताव. आयोगान आज पत्रकार परिशद दवरिल्ली. ती रद्द केली. 18 जूनाक वेंचणूक घेतल्यार ओबीसी वॉर्ड जनरल धरूनच वचचें पडटलें. सुप्रीम कोर्टान महाराष्ट्राक मान्सून पळोवन वेंचणूक फुडें धुकलूंक सूट दिल्या. तसो पर्याय गोंय सरकारा मुखार आसा. 1986 पंचायतींचे वेंचणुकेचे कोडे ओबीसी आरक्षणा खातीर सुटोवन सुटनाशिल्ले. सुत्रा कडच्यान मेळटा ते म्हायती प्रमाण शुक्रारा राज्य वेंचणूक आयोगान सरकाराक पत्र बरोवन वेंचणुकेची तारीख सुचयल्या. 18 जूनाक वेंचणूक आनी 20 जूनाक मतमोजणी घेवची म्हण तांचो प्रस्ताव धाडटना आयोगान सरकारा मुखार मुद्दे मांडले ते अशे. एजीच्या सल्ल्या उपरांत वेंचणूक आयोगाचो सरकाराक प्रस्तावांत मध्य प्रदेशांतल्या एका केशीचो सुप्रीम कोर्टाचो निवाडो लायला. ताची देख दिल्या. ओबीसीचे ट्रिपल टेस्ट करून वॉर्ड रिझर्वेशन शक्य ना जाल्यार ते वॉर्ड जनरल दवरचे. अशा वेळार फक्त एसटी आनी एससी वॉर्ड राखीव करून वेंचणूक घेवपाची. सुप्रीम कोर्टाच्या निवाड्या प्रमाण आयोगाक वेळार वेंचणुको घेवप बंधनकारक. आयोगान ओबीसी वॉर्ड जनरल करून फायल 16 मायाक सरकाराक धाडिल्ली. 15 जूनाक वेंचणूक आनी 17 जूनाक मतमोजणी म्हण पयलीं प्रस्ताव दिल्लो. राज्य वेंचणूक आयोगाच्या प्रस्तावाचेर फुडें कांयच जावंक ना. कायद्या प्रमाण वेंचणुकेची तारीख अधिसूचीत करपाचो अधिकार सरकाराचो. सरकारान अजून मेरेन वेंचणुकेची तारीख अधिसूचीत करूंक नाशिल्ल्यान आतां वेंचणूक आयोगान सरकाराक आपले वतीन तारखो सुचयल्यात.
18 जुनाक वेंचणूक आणि 20 जुनाक मतमोजणी म्हणून आयोगाचो सरकाराक प्रस्ताव. ह्या फाटभुंयेर सोमारा 23 मायाक राज्य वेंचणूक आयोगान पत्रकार परिशद दवरिल्ली ती रद्द केली. 186 पंचायतीचो टर्म 19 जुनाक सोंपता. ओबीसी रिझर्वेशन आणि मान्सूनाच्या परिस्थितीक राज्य वेंचणूक आयोग आणि सरकारा मुखार 2 पर्याय उरता ते अशे. हालींच सुप्रीम कोर्टान महाराष्ट्राच्या एका वेंचणुकेचेर निर्णय दिला. मान्सूनाची परिस्थिती पळोवन वेंचणुकेचे वेळापत्रक थारावपाची आयोगान सूट दिल्या. महाराष्ट्राच्या ह्या निर्णयाचो उल्लेखूय प्रस्तावान आसा. गोंय जाय जाल्यार वेंचणुकेचे वेळापत्रक बदलपाक ह्या निर्णयाच्या आधारार फुडें वचूंक शकता. वेंचणूक फुडें धुकल्ली जाल्यार मेळटा त्या वेळान ओबीसी वॉर्डांचें काम पुराय करपाक मेळटलें. ना जाल्यार आयोगान सुचयल्ल्या प्रमाण ओबीसीक जनरल करून तांणी सांगल्या त्या तारखेंत वेंचणूक घेवपाची. वेंचणूक आयोगान ह्या संबंधान सोमारा पत्रकार परिशद दवरिल्ली. ती उपरांत रद्दूय केली. एकूण घडामोडी पळयल्यार वेंचणूक फुडें वचपाची चिन्हां दिसता. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. पोर्तुगेजांनी वडयल्ली देवळां परत उबी करूंक सोदता तातूंत चूक कितें? शेणिल्ली संस्कृती परत जिती करपाचो यत्न. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत दिल्लीत मिडिया कॉन्क्लेवात उलयलो. गोंयांत सांस्कृतीक, वैजकी, हिंटरलँड आनी अध्यात्मीक पर्यटनाक नेट दिवंक यत्न चल्ल्यात. गोंया भशेन हेर राज्यांनी युनिफॉर्म सिव्हिल कोड लागू करचो, मुख्यमंत्री उलयलो. गोंयांत प्राचीन काळांत वडयल्ली देवळां परत उबी करपाच्या निर्णयाक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिल्लीत जाल्ल्या मिडिया कॉन्क्लेवातूय उखलून धरलो. हातूंत चुकीचें कितें अशें म्हणून मुख्यमंत्र्यान आपल्या निर्णयाचे समर्थन केलें. जो 450 साल में पोर्तुगीज ने वहाँ की जो मूल संस्कृति हिंदू संस्कृति थी वो नष्ट करके वहाँ पे जो भी तब कन्वर्जन किया होगा और वहाँ के मंदिर बाकी सभी संस्कृति नष्ट करने के लिए जो किया उसका समझो हम पुनः प्रस्तापित करना चाहते हैं तो उसमें गैर क्या है? मुझे तो लगता है कि जो जहाँ जहाँ पे यानी अभी भी मंदिर उद्ध्वस्त की स्थिति में पड़े हुए हैं तो फिर से एक बार वो संस्कृति जतन के लिए मंदिर बनाना चाहते हैं तो मंदिर बनाने में हानि क्या है? वो मंदिर बनाना चाहिए, ये तो मेरा स्पष्ट रूप से मत है. हम सन, सैंड और सी यानी ये तो टूरिज्म का फैक्टर रहेगा ही रहेगा. इसके सिवाय हम जो सांस्कृतिक टूरिज्म हो, इंटरलैंड टूरिज्म हो, इनको भी बढ़ावा दे रहे हैं. स्पिरिचुअल टूरिज्म है, इनको बढ़ावा देने के लिए ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दिए हैं. आज तक लोग सिर्फ यानी बीच पे जाते हैं और उतने बीच पे जाके ही टूरिज्म समझते हैं. इसलिए लोगों को टेम्पल तक लेके जाना वो भी जरूरी है. गोवा में से परम पूज्य ब्रह्मेशानंद स्वामी जिनको अभी भारत सरकार ने पद्मश्री दे दिया है, वो गोवा में एक्चुअली कुंडई बोल के तपोभूमि है. वहाँ पे सांस्कृतिक का शिक्षण जो है कि संस्कृत कॉलेज और पाठ्य जो पढ़ा रहे हैं, इसमें भी गोवा का सांस्कृतिक जीवन और भी ज़्यादा आगे बढ़ रहा है. यूनिफॉर्म सिविल कोड जो गोवा में है लिबरेशन से के आज तक हम फॉलो करते हैं. मुझे लगता है कि बाकी राज्य में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉलो करना चाहिए. गोंयांत खंय प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी बिल पास जाला. ह्या वर्सा सावन खंय नवीन एज्युकेशन पॉलिसी लागू जाता. एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल हमने ऑलरेडी जो पास कर दिया है लास्ट मेरे टेन्योर में. उससे जो यूनिवर्सिटी सेटअप करना चाहते हैं गोवा में, जो आके यूनिवर्सिटी सेटअप कर सकते हैं, उससे यानी एजुकेशन को बढ़ावा देते वक्त और एजुकेशन के लिए यानी गोवा के स्टूडेंट्स को भी और बाहर के स्टूडेंट्स भी गोवा में आके पढ़ सकेंगे. सेकेंड रीजन रिगार्डिंग द न्यू एजुकेशनल पॉलिसी, वो हम गोवा राज्य यानी लास्ट ईयर से ही हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं. तो इस साल से हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. चार्ल्स कुरैया फाउंडेशनान केल्ल्या कला अकादमीच्या मूळ ढाच्याक हात लायनासतना रिनोव्हेशन. जो इथोस ऑफ द चार्ल्स कुरियंस जो बिल्डिंग बनाते वक्त उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो विदाउट डिस्टर्बिंग वी आर रिनोवेटिंग दैट, क्योंकि बिल्डिंग बहुत ही पुरानी हो चुकी थी, उसमें लीकेजेस बहुत हो रहे थे. और द कला अकादमी विच इज वन ऑफ द बेस्ट कला अकादमी इन द स्टेट ऑफ गोवा, इसीलिए उसको प्रिजर्व करने के लिए वो हमें कुछ रिनोवेशंस करना पड़े. इसीलिए विदाउट डिस्टर्बिंग द बेसिक स्ट्रक्चर हम रिनोवेशन कर रहे हैं. ब्यूरो रिपोर्ट प्रूडेंट.
मायनिंग पिटांतल्यान पंपिंग करून उदक काडपाचें काम ह्या सप्तकात सुरू जावं येता. सरकारान नेमिल्ले समितीन आतां मेरेन 28 मायनिंग पिटांचें इन्स्पेक्शन केलां. समितीची सुत्रां सांगता आज सावन दिवचले पिटांचेर पंप व्हरतले. जड पंप मायनिंग पिटां कडेन व्हरूंक वेळ लागता. सध्या पिसुल्ले पिटांतल्यान पंपिंग सुरू केलां. बाकीच्यांक 4 दीस वतले. दिवचलच्या डेंजर मायनिंग पिटांचेर प्रुडंटान रिपोर्ट केल्या उपरांत गोंय सरकारान रोखड्योच हालचाली सुरू केल्यो. समितीची सुत्रां सांगता ते प्रमाण उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्याचे फुडारपणान मायन्स खातें, WRD, PWD, फॉरेस्ट, फायर ब्रिगेड, मामलेदार आनी बाकीच्या अधिकाऱ्यांनी दिवचल आनी सत्तरी तालुक्यांतल्या 28 मायनिंग पिटांचे इन्स्पेक्शन केले. आतां सोमार सावन टीम दिवचलच्या पिटांच्यो गजाली जाग्यार घालतली. WRDन 120 हॉर्स पावराचे 20 वॉटर पंप दिल्यात. सोमारा सावन पंप बसोवंक सुरवात. सुर्ला, कुंडे, सांखळे 2-2 पंप बसयतले. शिरगांव, मुळगांव, पिळगांव, दिवचल, अडवलपाल, सांखळे डेंजर पिटांचेर पंप. पिटांचेर पंप बसोवपाक 2 ते 4 दीस तरी लागतले म्हूण सुत्रां सांगता. पिसुल्ल्या वॉटर पंपिंग सुरू जाला. धारबांदोडेचे कोडले मायनीवेले पीट डेंजर, थंयूय नजर. मायनिंग पिटांतल्या उदकाचेर लक्ष दवरूंक ही समिती चड करून ह्युमन रिसोर्सीस डेव्हलपमेंटाच्या कर्मचाऱ्यांक बरोबर घेवंक शकता. राज्य सरकारान मायनिंग कंपन्यांक लोडर्स, डंपर्स आनी एक्स्कावेटर्स दिवंक सांगल्यात. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी. PWDचे कॉन्ट्रॅक्टर खात्याच्या ऑफिसरांक जेईंक बोल्सांत दवरता म्हूण लक्षात आयल्यार त्या ऑफिसरांचेर कारवाय जातली. PWD खात्यांत भ्रष्टाचार खपोवन घेवचो ना, मंत्री काब्रालाची शिटकावणी. कॉन्ट्रॅक्टरांनी पोटा खातीर काम करचें, पूण कामाच्या दर्ज्या कडेन खंय फकाणां चलची ना. सिस्टम जाग्यार घालूंक खंय थोडो वेळ लागतलो. हांवें ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा एंड आय वील वर्क इन दोज डायरेक्शन्स. सपोज जर असली गोष्टी जाता, म्हाका दिसता जावपाक जायना डिपार्टमेंटान, आनी असली गोष्टी जाता आनी कॉन्ट्रॅक्टर जर इंजिनियरांक आनी तांकां बोर्ड्सान दवरता जाल्यार म्हाका दिसता ह्यो गोष्टी जावपाक दिवपाक जायना. जाताले म्हाका खबर ना, जाताय जाल्यार खबर ना, पूण असल्यो गोष्टी कोण जर कॉन्ट्रॅक्टरान म्हाज्या कडेन हाडले जाल्यार आय वील टेक स्ट्रिक्ट एक्शन एगेन्स्ट द जेईज. कालूच हांव मडगांवचो कोण तरी एक तो जेई म्हणजे कडेन कॉन्ट्रॅक्टर सांगतालो तूं म्हाका तापयता म्हणटालो काम सारकें करना, म्हणजे कितें 8 म्हयने जाले बील करूं ना म्हणून. म्हणजे अशें करून ते म्हाका काल सांगलें. सो हांवें एक डायरेक्शन दिलां की 2 एक्चुअल बील कितें आसा 15 दिसां भितर जायना तो ताका हांव सस्पेंड करतलो म्हणून. आनी आय वील टेक डिसिजन. म्हाका पॉलिटिकल वील आसा. सी अल्टिमेटली रिक्वायर पॉलिटिकल वील. जेन्ना हांव एक्शन घेता इट इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ गोवा आनी पीपल ऑफ गोवा. असली गोष्टी जावपाक जायना. कॉन्ट्रॅक्टर कितें म्हणटा दे आर बेसिकली पीपल हू रिक्वायर मनी एंड दे आर ते गव्हर्मेंट जॉब सोदना आनी दे वॉन्ट टू मेक देर लायवलीहूड. सो आय एम टेलिंग देम दॅट लायवलीहूड मेक नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द गव्हर्मेंट, एट द कॉस्ट ऑफ गुड वर्क आनी युअर पेमेंट्स इज ऑल्सो आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो सेम वे बिलिंग ऑल्सो इज रिस्पॉन्सिबिलिटी. आय एम ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन PCक दिल्ले. PCन हेज पूट ऑल फायनल बिल्स हॅव टू बी डन. सगळ्यो गोष्टी जातल्यो पूण एक दिसान जावंक शकना. हांव कितें सुपरमॅन न्ही. पूण आय एम व्हेरी क्लियर इन माय वर्क मायंड. आय एम व्हेरी क्लियर हाव टू वर्क. I will create a team. I पयरूय सांगलें फाटीं सांगलें आय एम गोइंग टू क्रिएट अ सेपरेट टीम फॉर मॉनिटरिंग. कित्याक अल्टिमेटली निलेश काब्राल सगळे कडेन वचूंक शकना. कुचेली म्हापशा मोटारीचे सेल्फ एक्सिडंटात बेळगांवचे 3 जाण सोंपले. एकलो गंभीर, ताका GMCत घाला. काल फातोडेर 4 सुमार गजाल. मोटार रस्तो सोडून झाडाक मुखली. 26 वर्साचो रोहन गदक, 28 वर्साचो नयर अनगोलकर, 31 वर्साचो सनी अणवेकर तीग गेले. 26 वर्साचो विशाल कारेकर क्रिटिकल. प्रकरण चौकशेक पुलिशे कडेन पावला. घेवया एक बारीकसो ब्रेक, परत मेळया. रस्त्यांचेर गोरवांक जावपी एक्सिडंट तशेंच गोरवांक जावपी दुयेंसाचेर उपचार करूंक 108क बरोबर घेतले. ही सेवा 24 वरां आसतली. एनिमल हजबंड्री मंत्री निळकंठ हळर्णकार प्रुडंटा कडेन उलयलो. रस्त्यावेले गोरवांक उखलून लागचे गोशाळेंत व्हरपाची वेवस्था करपाचें चल्लां. 1-2 म्हयन्यान बरेच बदल जावपाचे आसा म्हणून मंत्री सांगता. आम्ही आता 108 ही व्यवस्था स्टार्ट करून सुद्धा प्रयत्न चालू. खूप कष्ट नॉर्थात साऊथात 108च्या माध्यमातून आमच्या हॉस्पिटल ट्रीटमेंट करपाचें 24 आवर्स दवरपाचें. दुसरो जो प्रश्न जो आहा ते बेश्टीत रस्त्यार आहा. हे रस्त्या वयले उखलपाचे शाळेंतल्यान आमी घेतले आहा पालन करपाचें तेंचे करस्पांडी तयारी आमच्या तितून करून आनी प्रयत्न करता. तसल्योच आनी गाडयो ते लिफ्ट करून व्हरप
आणि तेजेर रोश हँडओवर करप हे प्रयत्न चालू. हे करता आसतना खुबश्यो गोश्टी आसा जबाबदारी त्या टायमार गेली. कोणी हें जाल्यार शेतकारान कितें करता ते कधी कोता हे चॅक करचें पडटा मार्केट. सो तेज्या माध्यमांतल्यान फर्स्ट स्टेप जाल्यार 108 माध्यमांत चालू करता आसा तें ऑपरेशनां बीन करपाचें आसा तशें आमच्या हॉस्पिटलान जी आसा त्या हॉस्पिटलान ऑपरेशनां करपाची तयारी आसा. सो म्हाका दिसता 1 म्हयनो 2 म्हयन्या भितर खुबशे बदल जाता. एक्सिडंट जाता ते शेतकाऱ्यांक त्रास जाता ते कमी करता हो माध्यमांत पळयता. सांगेचे पुरुमेंताच्या फेस्ताक बसपाक वर्साची सुवात ना म्हूण गिरायकूच ना म्हूण खारे विकपी गोंयकार बायलांचो बोवाळ. रस्त्या कुशीकची सुवात भायल्यांक दिल्या आनी तांकां खंय पोंशाक मारल्यात. पालिकेन मिटींग घेवन सगळ्यांची सुवात थारायल्ली तांकां सांगलेंच ना. नगराध्यक्ष म्हणटा रस्त्यार गर्दी नाका म्हूण सुवात बदलल्या. हॉल दितले जाल्यार आदींच बूक जाला. लोक येतात लोक येतात हिंगा बसोंक दिवची ना म्हणून तें सांगले मिटींग घेवन म्हणटा ते मिटींगान नावली कोणा खबर ना न्हू. गिरायक जायना एक वरान एक गिरायक येता 100 रुपयांची 200 रुपया गिरायक येता एक वरान. पयलीं सारकी जालें ना तुमकां गिरायक ना आमी तुवें बरें येताले न्हू रोडार आमच्या लुकरा दुसऱ्या घातले तेणें हेच पाड केला पयशा पड एक 500 रुपया लागून इंकला ना कितें करपा हे पाड घेवन तुमी खंयचे आयल्या सणसान येयल्या आंबेली. तुमगे वर्स कांय गिरायक ना जालो ना रे बाबा आमी सदां आमी 2 टेम्पो आनी विकताली आज तेंचे हाडो हकलो ना. रोडार बसल्यार 5 हजारांचे 10 हजारांचे गिरायक करताले आनी कांय ना. ताचो इश्यू जालो फाटीं आमची 2 दीस पयलीं मिटींग जाल्ली कावन्सील मिटींग. तितून आमकां आमच्या एक कावन्सिलरान पॉयंट रेज केल्लो की आमकां ते रोड ब्लॉक जाता म्हणून. रोड ब्लॉक जाल्ल्या कारणान आमकां ते नुस्तेकारांक फाटल्यान शिफ्ट करचें पडलें. सो आज ती आयल्या की आमकां वर्सां आमी त्या जाग्यार आसताली आमकां ह्या फावटी कित्याक तो जालो ना. बट आमकांय बीन सांगेकाराचे प्रॉब्लम सॉर्ट आवट करचे पडटले आनी मागीर कितें जाता ट्रॅफीक प्रॉब्लम जाता म्हणून आमी तांकां हे वर्सा फाटल्यान बसोवपाचें आसा. आनी मेन म्हणल्यार आमचो म्युनिसिपालिटी एरिया आशिल्ली ती तांकां एडिशनल अशी मेळटाली वर्सां. बट ह्या वर्सा कितें जालां आमचे हॉल 3 दीस शेगीत बूक आसा आनी त्या कारणान आमकां तांकां तो एरिया ऑक्युपाय करपाक दिवपाक मेळना. जाहीरनाम्यांतल्यो गजाली करतले. भुरग्यांक शिवोले मतदारसंघात जंय सांगला थंय फुटबॉल क्रिकेट ग्राउंड करून दिवपाचे यत्न करतली म्हूण शिवोलची आमदार सांगता. मार्ना शिवोले पंचायत फुटबॉल ग्राउंडाचे उक्तावण जालें. स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर उबारूंक समविचारी लोक आदार दितले म्हूण आमदार मायकल सांगता. 4 वर्सांत चडशे ग्राउंड खंय उबे. मॅनिफेस्टो आमच्या जाहीरनामान जितली आमी प्रॉमिसीस केल्ली हा स्पेशली फॉर आर यूथ आमच्या युवा खातीर बरे स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवपाचे हे सगळे हे म्हण तूं शिवोलकारांक वी नीड अ प्रॉपर 11 प्रॉपर फुटबॉल ग्राउंड ऑल्सो क्रिकेट ग्राउंड. आमचो बाब निलू सदांच म्हणटा सोड्या एक ग्राउंड जाय प्लेस आहा. सो टप्प्या टप्प्यांनी ही सगळीं कामां आमच्या शिवोलकारांक and especially for our youth कितें जाय तें आमी करून दिवपाचे पुराय प्रयत्न करतले. And I feel that sports infrastructure बांदपाक and especially football cricket ground बांदपाक आमचे like minded लोक सदांच फुडाकार घेतले. They will contribute under corporate social responsibility आनी हे सगळे ग्राउंड आमी करून दिवपाचे उतर दिवपाक हिंगा आयिल्ले आहा. आनी म्हाका दिसता येता ते 4 वर्सांक most of these grounds we will start and complete also. बुलेटिन सोपयतना पळोवया पैंगणी बेताळाची गड्यांचे जात्रेची खिणचित्रां.
आशिल्ली सकाळची अपडेट परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.